तेहलकाचे आदले संपादक तरुण तेजपाल प्रकरणाच्या निमाण्या सुनावणीत बचाव पक्षान परत एकदा गोय पोलिसांचेर चौकशेचेर गंभीर प्रश्न निर्माण केले। हॉटेलांच्या तळमजल्या वयले सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयात सादर करून नाशिल्ल्यान प्रश्नचिन्ह निर्माण करून बचाव पक्षान चौकशेंतल्यो त्रुटी आनी पुराव्यांतल्या विसंगती विशीं खर युक्तिवाद केलो। फुडली सुनावणी 30 जुलयाक जातली। कारवाये वेळार तेजपाल स्वता न्यायालयाच्या आवारात हजर आशिल्ले। मोर्जेच्या अंकुर अनिल कुमार ह्या आदवोगादा सयत ताच्या आशिलाचेर जीव घेणो हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात 10 जाणांचेर मांद्र्या पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोर्जे एक बांदकाम मोडपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो। ह्या वेळार 8 ते 10 जाणांनी लोखंडाची सरी आनी फातर घेवन आदवोगादा सयत आशिलाचेर हल्लो केलो। ह्या प्रकरणात चौकशी करून दोशीचेर कारवाय करची अशी मागणी करून उत्तर गोंय जिल्लो वकील संघटनेन पुलीस उपमहानिरीक्षक वेद प्रकाश सुर्या हाका निवेदन दिले। गोंय गुन्यांव फाट्यान धारगळेंतल्या सुकेकुळण वाठारांत हसन नियाज हो 35 वर्सांचो आनी मोहम्मद कुई ह्या 57 वर्साच्या दुबावीत आरोपींक अटक करून सुमार 1.5 कोटी रुपया मोलाचे सुमार 1.3 किलाचे लिक्वीड गोल्ड जप्त केले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय मूळ केरळचे। ह्या दोगांनी दुबयच्यान भांगार चोरी करून आपल्या कपड्या भितर खासा शिवून लिपोवन दवरिल्ले असो आरोप आसा। फुडले चौकशे खातीर तांकां मुरगांवच्या कस्टम अधिकाऱ्यांच्या हात्यांत दिल्यात। गोंयांत वाडत वचपी येरादारी नेमाचें उल्लंघन आनी रस्त्यार जावपी अपघाताचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकारान AI आधारीत स्मार्ट कॅमेरा बसयल्यात। येरादारी नेम मोडपी लोकांक आपोआप दंड दिवपा खातीर अपघात जावपी सुवातीचेर हे कॅमेरा बसयल्यात। मात हे नव्या पद्दतीन बसयल्ल्या कॅमेरा विशीं जायते प्रश्नय उप्रासतात। नेमके कोणाक दंड भरचो पडटलो? रेंटान दिवपाच्यो टॅक्सी आनी गाडयो हाच्या संबंधी नेम कितें आसतले? आनी हे नव्या पद्दतीक लागून पर्यटक आनी पुलिसां मदीं वाद उणे जातले वय? गोयच्या पुराभिलेख खात्यान जे संशोधक करूंक सोदतात, जे मोडी लिपीचे ज्ञान घेवंक सोदतात अशां खातीर मोडी लिपी प्रशिक्षण कार्यशाळा 10 दिसां खातीर आयोजीत केल्या। ही कार्यशाळा 20 ते 30 जुलय दरम्यान गोंय विद्यापीठ आनी संत सोयरोबानाथ आंबिये महाविद्यालय पेडणे हांगा जातली। दोनूय कडेन वांगडाच जातली। सकाळी पेडणे सत्र आसतलें आनी सांजचें सत्र गोंय विद्यापीठान आसतलें। अशें दोनूय कडेन नागरिकांक प्रवेश करपाची संदी मेळटली। जांकां जंय शक्य आसा तांणी थंय प्रवेश घेवचो आनी हें प्रशिक्षण घेवचें अशें आवाहन खात्यान केलां। आनी ही प्रशिक्षण कार्यशाळा सगळ्यां खातीर मोफत आसतली।